वॉटरमार्क जे फ्लोटिंग रेस्टॉरंट आसा दिस द बेस्ट एग्जाम्पल जी हेगेली दोन तोंडी आसा डुप्लिकेसी आसा मुख्यमंत्र्याची प्रोग्रेसी आसा ती एक्सपोज जाता. आता हो फ्लोटिंग रेस्टॉरंट इनॉग्रेशन कोण केले? मुख्यमंत्र्यान केले. म्हणजे एक गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री एक फ्लोटिंग रेस्टॉरंट जाका कसलीच परमिशन ना, CRZ वायोलेशन आसा, एनवायरमेंटाचे इश्यूज आसा आनी हे रेस्टॉरंट मुख्यमंत्री इनॉग्रेट करता. मेसेज कितें धाडटा? आर यू सिरियस फायटिंग अगेन्स्ट करप्शन? काय तू इलिगलिटीज एनकरेज करता? तू सिग्नल कितें धाडलो तुवें सगळ्यांक डिपार्टमेंटाक की आपणे इनॉग्रेशन केल्लें आसा, हेजेर कोण जाप विचारपाना? इज दॅट अ सिग्नल चीफ मिनिस्टर वॉन्ट्स टू गिव इन वन साइड and he is trying to show that he is fighting against corruption on the other side? So मुख्यमंत्र्यान ह्या इश्यूचेर जे रेस्टॉरंट इलिगली जाल्ले आशिल्ले आनी जंय इन्स्पेक्शन जावचे पयलींच ते रेस्टॉरंट नाच जाता, डिजापियर जाता. मुख्यमंत्र्यान ह्या हेचेर क्लियर स्टेटमेंट करचें. फर्स्ट म्हणजे ते इलिगल आशिल्लें काय लिगल आशिल्लें, आणि इलिगल आशिल्लें जाल्यार तुवें तेजें इनॉग्रेशन कित्याक केलें, आनी तुवें जर तें इनॉग्रेशन इलिगल आसतना केलें जाल्यार तूं करप्शनाक कसो फायट करता हें लोकांक कशें बिलीव करचें? काय तूं एक बेस्टेज परसेप्शन क्रिएट करपाक सोदता की आपूण करप्शन फायट करपी येयला म्हणून? तूं करता, आमी वेलकम करता सगळे हितून. तूं पोर्टफोलियो बाबतींत कॉम्प्रोमायज केलें, ओके वेलकम हें केलें, वील सपोर्ट यू देर. पूण तूं बारीक बारीक करप्शनाचें करता आनी वयता ते रेस्टॉरंट इनॉग्रेट करता, आनी तेजे नंतर जेन्ना इन्स्पेक्शन येता ते रेस्टॉरंट नाच जाता. ते आमोणेच्यान खंय तरी पावलो म्हूण आयकूं येता. आनी आमोणे तुजो मुख्यमंत्र्याचो सहभाग, एक मंत्र्याचोच सहभाग आसून ह्या रेस्टॉरंटाक असो एक बोवाळ जाल्लो आसा. सो त्या संदर्भांनी मुख्यमंत्र्यान सामकें क्लियर येवचें, ज्या कारणान लोकां भितर जी कन्फ्युजन आसा ती कन्फ्युजन उरची न्ही, आनी एक क्लियर मेसेज वरची की मुख्यमंत्री हो खरोच सिरियस आसा करप्शन फायट करपाक.